आवडे केपेच्या ह्या पुलाचे 2001 वर्सा उक्तावण जाल्ले। फाटल्या 25 वर्षात फकत एकूच फावट ह्या पुलाची देखरेख जाल्ली अशें थळावे सांगतात। आता ह्या पुलाची सामकी अवतिकाय जाल्या, देखून फाटल्या वर्सा पूल येरादारी खातीर धोक्याचो आशिल्ल्याचे सांगून बंद केल्लो। मात आता एक वर्ष जाले तरी लेगीत ताच्या देखरेखीची कसलीच हालचाल जावंक ना, देखून पुलाची सध्याची स्थिती अस्पष्टूच आसा। तेन्ना संबंधित प्रशासनान ताचो स्टॅबिलिटी रिपोर्ट दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आमचो पयलींचो आमदार वैकुंठ देसाय त्या वेळार तो हेची सुरवात जाल्ली। डॉमिनिकान तो बांदलो, रामरावान तेजे उद्घाटन केलें। तेजे नंतर श्याम सातर्डेकर आमदार जालो, बाबू कवळेकर जालो। पुलाची एकदां आमगेलो स्वप्नील आमगेली येई आसलो तेन्ना, आतां तो येई जाला, ताणें मेंटेनन्स केल्लो। हेजे प्रमाणे पुलाक कांय येना। अकस्मात न्हू कोणी तरी बोर्ड लायलो, ते बोर्डाचेर खंयच ना रोड क्लोज जालो जाल्यार कलेक्टराची ऑर्डर आसपा जाय, कितें बाय ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर कितें तरी आसपा जाय, तें कांय केलें ना। रोड बंद केलो। रोड बंद करतरीच एक दिसाक केन्ना तरी आमचो आमदार फाटीं पुलार आयलो, भितर ते फाटीं पूल पळोवपाक। ताका आमगेले लोकल पंचान हांगा हाडलो आनी तेणें बायट दिली आनी पूल बंद केलो। आपण आतां डेप्टी कलेक्टराक सांगपाक पूल बंद कर, कित्याक म्हण तें खबर ना। हांवें RTIचेर मागलें पूल बंद करपाची ऑथॉरिटी कोण, जाल्यार म्हाका रिप्लाय दिलो एक्झिक्युटीव इंजिनियर PWD डिव्हिजन 25 हो ऑथॉरिटी म्हणून। पण म्हाजे हेज प्रमाणे कलेक्टर इज द ऑथॉरिटी टू मेक एनी टू इरिकेट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन बिटवीन द रोड। काम तेंचें। स्टॅबिलिटी रिपोर्ट मागलो जाल्यार तेणी स्टॅबिलिटी रिपोर्ट तेंचे कडेन ना। खड्डे दिसता, आमच्या तेजी रोड दिसता, मुखार येयल्या सगळी तेजी खडीची पयलो लेयर आसा तो कंप्लीट केल्लो आसा। आतां सकयलो जो लास्ट लेयर आसा तो आसा पळय, तर तेजी मेंटेनन्स केला म्हणून ही परिस्थिती आतां येयला अशी। हेका लागून तर कंटिन्युअस तो तेजो मेंटेनन्स करीत आसलो जाल्यार म्हाका दिसना ह्या पुला बद्दल कोणाक डावट आसता आसलो। हो पूल असो हालता तशें कितें जाता कांयच ना। हो पूल ज्या दिसा 2001 जेन्ना इन्स्टॉल केल्लो तेन्ना हो पूल जेन्ना गाडी वयताल्यो मातसो हालतालोच। हे आमी स्वता ह्या पुला वयल्यान वयता, हे आमकां खबर आसलें। आमी कॉलेज धरून ते आमचे सगळे ह्याच पुला वयल्यान केला। तो पूल हालपाचें कारण तेंच म्हळ्यार पूल आतां हे तुमी गॅप पळोवपाक शकता। ते गॅप पळय मातशें हें जाल्लें आसा, एक्सपांड जाल्लें आसा। मेन म्हळ्यार पोना कितें आहा, पोना तेजी सगळी चॅनल आसा आनी चॅनलाचेर तो कॉन्क्रीट आसा, तेका लागून हो एक्सपांड जालो। मेन पूल हो लोखणाचो फूल, तो चॅनल घालून तेका हें केल्लो आनी वयर तेजो कॉन्क्रीट एंगल केल्लो आसा फूल। पण इतलें जालें की तेजी मेंटेनन्स जर टायमली जाल्लें जाल्यार म्हाका दिसता हे पूल बंद करपाची गरज आसा। 2001 इनॉग्रेशन जाल्लो, 2001 जेन्ना रामराव मिनिस्टर आसतना तेजी हें जाल्लो। मागीर मेंटेनन्स काय जालें? मेंटेनन्स तेजी एकदां केल्लें, तशें आमचे बाळकीन भाऊन सांगलें की स्वप्नील आसता ताणें एकदां पेंटिंग तेजी मेंटेनन्स केलें, तेजी फाटल्यान कांयच ना। ब्रिज आसा जो म्हाका दिसता खूब पयस साकून ब्रिज बांदलेलो आनी लोक हो यूज करताले। सो अकस्मात करून अशें प्रॉब्लम जालें की कोणाक तरी रोड ब्लॉक केलो आनी हांगा रोड तेमी बंद करून पळय ही बॅरिकेड्स घातली हांगा। सो आतां हेजेरूय बी आमी जर RTI मागलें, जर डिटेल मागलें, बाबा आमदारा कडेन विचारलें जाल्यार आमकां प्रॉपर आन्सर मेळना। इवन पंचायतीकी दोनी हेजे आमकां ब्रिजा बद्दल कांय प्रॉपर आन्सर मेळना। सो लोकां मदीं एक खूब हें निर्माण जाता की बाबा हें अशें जालें जाल्यार मुखार जावपाचें कशें। हो ब्रिज आतां असो बंद केलो, फाल्यां तो पाड्डेचो ब्रिज आसा तो पोर्तुगेज टायमाचो बरो पयलींचो ब्रिज बांदलेलो, सो तो आसा अजून, पण तेजो एक्झॅक्टली हें ना। फाल्यां तेय ब्रिजा कितें जालें जाल्यार फाल्यां तोय ब्रिज बंद उरतलो काय। सो आमच्या हवेडे लोकांची जी कनेक्टिविटी आहा ती कनेक्टिविटीच बंद उरतली। गोमंतक TV खातीर आवडे केपेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार।